serva Tuci Isusa, Anta Popolo Radina, Tuci Sushi, Maeleo Gloria. Ora Gesù ci pressa. Anso Dio ci pressa. संसार सोल सुबोध आमच्या जिवितांत आमच्या दर एका दिसाच्या वावरांत आमकां आदार दितलो तुझी सोशी आमी तुशी मागू वचूं आमकां बरो लागले ह्या खातीर आमचे हात सोडून ह्या वेळार तुका सोदया आमच्या आमी पुनपार आनी नमस्कार Jesus, we adore you. Day of Christ, we adore you. How we love you. Spirit, we adore you. Day of Christ, we adore you. How we love you. The temperature outside is become high. The time scorching heat
we cannot bear it. Yet we come before you. We come as a group that we need the day-to-day life of people, begin with the finances, we deal with many other things that are needed for us to run our daily life. Though they are not the core things that are needed, but they are essential for us in order to survive. We thank you, Lord, for the message that you give us. Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. At this moment we have come because we belong to you. We come to give our time. Although we do not do any favor to you, हमें तो सुनसाई तुझे कोई ना सुन, बोलते सामना तुझे कोई सुनसाई करता है, कोई शख्स और करोड़ा, बैंकिंग सेक्टर, हमें सभी को भी सुनिया, या कोई शख्स लगून, आमचो भाव, आमची काम, आमची विनियोग बनी होती. We work hard in order to prosper. Lot of money flows in and out in our life. In a lifetime that we spend, we see 80% of our earnings are finances. आमचे जीवन 80% गोष्टी कमी आम्ही सोशल सेवा पैशाची बाबतीत आम्ही करतो. कित्याक जिवितांत आमचो फुडार दवरचो सुरक्षा म्हणून बँकांनी आमी पयशे दवरले. आमी बरी फिक्स्ड डिपॉझिट करता. आमी बरी शेअर मार्केटांनी घालता. म्युच्युअल फंडांनी करता. आमकां एक बरी बँकची अशी आशा आसा. नोकरी आमी करता. पगार निवड जावं. This photo of yours also so good. You have to run our day-to-day life. You have to run a family. You have to purchase some things which are essential for our life. आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो पडटा. पूण तूं आमकां म्हणटाय ह्याच वस्तू लोक दोन रावना. मनशाचें तें मनशाक आणि देवाचे ते देवा. एवढ्या आम्ही ती वाचता. म्हाका कडेन एका बँकान क्लार्क बसो. एका बँकान PO पब्लीक ऑफिसर बसो. एका इन्वेस्टमेंट बँकान म्हाका ऑफिसर बसो. एका बँकान marketing strategy करचो वो फायनान्शियल सर्विसेस दिवपाचो वाव करता. म्हज्या हातांत जायते लोक येतात आनी वेतात. म्हज्या हातांतल्यान चॅक्स जायते वेतात. जायते बऱ्यो वस्तू म्हज्या स्वभावा वरवीं करून I can lead by example when I face the customers, when I come across people with problems. I thank you, Lord, for all that you have given me. A responsibility to run an institution, the responsibility to run a home, a responsibility to run day-to-day affairs.
a responsibility to run and trust, a responsibility to run and love, a responsibility to run many things for which I require Lord of finances. Thank you for this marvelous structure that we have done. Moments are there when I'm tense. Moments are there when I'm surprised. Moments are there when I'm afraid. Moments are there when I'm tempted. जब म्हाका आस येता म्हज्या भितर म्हाका भिरांत दिसता जेन्ना बेजबाबदारीन हांव पयशे वापरता सोनिया ह्या पयशांचो जरी हांव गुलाम वस्तूंचो हांव गुलाम म्हाका ही सगळी जबाबदारी घेतल्या खातीर तुका सोनिया Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I believe. I will ever love and trust you, because you know that everything that I will do, I will do justice. You know, Lord, that everything that I will handle, I will do it with dedication. You know, Lord, every pie that is there with me will be accounted for by me. Thank you for this wonderful gift that you give to so many of us to do responsibilities. Let us sing again. Oh, to Jesus I say. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I believe. I will ever love and trust in His presence daily. We surrender, Lord. Knowing we surrender, because you are the master of everything. We surrender, Lord, unknowingly those things which we are attached to. We surrender, Lord, all that we have observed from others. We surrender, Lord, all that we have accumulated at the behest and at the pain of others. We surrender, Lord, all our wrongdoings. Take it and make it your own. Forgive us our trespasses. For all the times that we have wanted to maintain a clean with God. For the times that we have done things which we are not supposed to do. For the times that we have been unfaithful with our doubting words. For the times that we have cheated people.
For the times that we have not been sincere in the work we do, once again, receive that healing. Oh, to Jesus, I say. Oh, to Jesus, I surrender. Oh, to thee, I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence, daily I surrender. I आमचे विश्वास आमची माफ Jesus Christ, it's open our ourselves. Surrender all that we do, our services. Many of us are doing good services. Many of us do human services to the humanity. Please thank God, because without Him, we can do nothing.
Let us thank God that is not remain in silence. We come before the Lord to express ourselves. Let us express ourselves, whatever it may be. Mengkubri wasi, Inggris wasi, dalam orangnya dan wasi. आमची आमची या संसारात अर्थव्यवस्था इकॉनॉमिक्स टेक्नॉलॉजी इकॉनॉमिक्स मध्ये मॅनेजिंग युअर रिसोर्सेस जी भांडाराची जमीन आसा ती बरी भाशेन सांबाळप वापरप मॅनेज करप दुनियेंत कारभार आसता ह्या संवसारांत आमकां जायतीं भांडारां जायते रिसोर्सीस दिल्यात हे सगळे तुजे कडल्यान ही गिरेस्तकाय ही भांडारां अशीच आमचे जिवीत ह्या संवसारांत साकार जावचें आसा सगळीं भांडारां सांबाळून राखून मॅनेज करून तुवें वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या मनशांक वेंचून काडल्यात तांकां शिकयल्यात तांची आदारणी केल्या तांकां वेगवेगळे सुट्यो दिवन वाडयल्यात फायनान्स सर्विसीस कितें भशेन हो मॅनेजमेंट करता ही इकॉनॉमिक्स सांबाळटा वेगवेगळे ल्हान कशे कशी भाशेन ही गिरेस्तकाय दुडवान बदलता दुर्भाशी भाशा संवसारांत समजता देखून खंय जावन येता खंय वेता वॉट इज द सोर्स वेर डू दे गो आमचो बजेट रोल एका देशाचो आमच्याय देशाचो बजेट रुपी खंयचे आमचे रिसोर्सीस दर एक फावटी बजेट जाता तेन्ना आमकां पेपराचेर वाचूंक मेळटा ताची नियाळ करूंक मेळटा समजूंक मेळटा एवढी वेगळी तरेन आयकलो हो इन्कम जीडीपी ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रोडक्ट दुडवान बदलून
तुम्ही तो वापरला शिक्षणात घेतलं डिफेन्सात घेतलं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्किल्स सरकारने सगळ्या बजेटात सगळ्या वस्तू करून त्याचं मॅनेजमेंट करून करूया जायत्या जागा शिकवस एकल्याचें काम वेगळी cannot be handled by one finance minister. There are financiers, there are economics people. So the economic that your percentage is started. That is so very people. That's all our त्या जणांनी तेवढे मांडावळी दुनियात सांभाळल्या आणि हेच मांडावळी मांडावळी कशा सांभाळल्या दोन एक देश सांभाळले ज्या देशांनी ही मांडावळी सांभाळून सुटल्या देश वाढल्याचं इकॉनॉमी त्यांनी सांभाळून जाल्यार देश भविष्याने लुटलो जाल्यार ह्या देशांत अर्थवेवस्था ती कोण कोणाचें आयकना कोण कोणाचें चुकता कोण कोणाक मारता कित्याक लोक खुशाल ना तुवें दिल्ली भांडारा लोकांची जिवीत सांबाळून ह्या पासून लॉ एंड ऑर्डर इतकी व्हडली मांडावळ दुनिया सगळे समाजचे पासून ह्या आमच्या भावांनी वेदनांचे आकारांनी काडलेले आतां आमी थोडे इकॉनॉमिस्ट म्हणटा बँकर्स म्हणटा फायनान्सर्स म्हणटा अकाउंटंट्स म्हणटा सगळे तरेचे तुवें त्या भावा भयणांक काडलेले तुका दिवस
सगळी बरेपणां जेजू करून आमचो देव सगळेदार तो आमचो ह्या पासून कांयच पासून काडल्या जायती आमकां बेजाप करता ह्या संवसारांत आमकां चलूंक जितलें गरजेचें तें आमकां आनी कितें जाय जेजूचेर नदर सांग जेजू तुका कितें जाय ह्या संवसारांत धादोस शिकवलय जाल्यार ह्या संवसारांत दुसऱ्याचें पाड घालचो न्हय जाल्यार तुका कितें जाय ह्या संवसारांत तूं खुशालकाय जिवून दुसऱ्याक तूं खुशाल दवरतलय जाल्यार तुका कितें जाय पळय जेजू हो पवित्र संवसारांत बरो जिवन दिवं वेळार जेजू
software resources, दुनिया में जाता तुझे से तू संभाल कि क्या दुनिया आगे ज़्यादा बढ़े दुर्वाचाशी दुर्वाचाशी आमचे गुरु दुर्वाचाशी दैनिक पौर्णिमाची सेवा आमची फायनान्शियल सर्व्हिस तो कितपुढे केली जाते जेसू तू हातात घे त्या जायती भाषेचे फ्लॉस जायते जणांना उभेल्या जायते जणांचे जोडीचे गोष्टांचे तुटून जाची जोड गोष्टांची सांभाळून तुम्ही आपल्यापासून आपल्या दुनियापासून आपल्या कुटुंबापासून आपल्या घरापासून दुनिया डोक्या थोडी पावती अधिक जाईल आशा जाऊ अधिक सुरेश माता मिळवते या उत्तरात
जे फोटोजही असतात because of its financial transactions, because of the financial frauds, because of the financial loot, because of the financial mismanagement, soften दुनिया की जाती तोच येशू तोच म्हाका जाय हे काळजांतल्या म्हणून दुनियान ताका मागोवलो ज्या मेरेन तांची नदर आनी तांचे दोळे हे सारकेले गिरेस्तायेचेर आसा तातूंत हांवें येवची ना पूण तुजेर जेन्ना नदर दवरून तुजेर म्हाज्या करून दुनिया तेन्ना जें कितें गरजेचें जें कितें तांकां फावो तेंय तांकां मेळटा ह्या पासत दुनिया तूंच येशू तूंच म्हाका जाय हें म्हणून तांकां शिकयलें
तुला कपडती म्हणून आपल्याची बोलतो आणि आपल्या चिंताच्या बरोबरीने बोलली आणि दुसऱ्याचे समाधान करू चुकवल्या करून गोष्टी नाही दोन वसुंधर जे असते तुझ्याशी कानाला सांभाळले त्याचे जीवित बोलतो तुला का कोणाला जो पाठ लावतो João Rony, Jesus Christaचे Jesus आपल्या सुसांत जसो बापान तुझो केला तसो हांवें तुजो केला म्हज्या मोगान हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्या आनी ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतले म्हजी कुशाळकाय तुमचे सगळ्यांचे खातीर आनी तुमची कुशाळकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या म्हजी आज्ञा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करता म्हणून जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे दीस ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकोर म्हणटा पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटलो कित्याक म्हज्या बापा कडचे हांवें आयकलां कितेंय हांवें तुमकां कळयलां
तुम्ही माका विचून काढला पूण हांवें तुमकां विचून काडलें आनी आपासत तुमकां दिल्या की तुमी वेचेन आनी फळां घेवची तोखदा दृश्टी अशें म्हजें हांवें बापाक कळयन तुमी मातशाक तें तुमकां ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर जेजूची आज्ञा एकामेकाचो मोग कित्याक हांवें तुमकां म्हजी इस्त कशी मागली. एक इस्त कसो हांव तुमचे पासत जीव दिवंक तयार आसा. एक इस्त कसो तुमचे खातीर हांव सगळो सोडूंक तयार आसा. आनी तशेंच ताणें केलें. हाचे परस व्हडलो मोग केला म्हणून ताणें दाखोवलें आपलो जीव आमचे पासून. नेक्स्ट करून तो आमकां जीव दिवंक न्हय पूण म्हजो मोग करता तीच भाशेन म्हज्या भुरग्याचो म्हजो मोग करता तीच भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हजो मोग करता तसोच एकामेकाचो मोग. म्हज्या बापाची आज्ञा ही सगळीं तुमी म्हज्या बापाची भुरगीं. जेजू आमकां काय बापाची भुरगीं करून जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो म्हज्या मोगान वटील जेन्ना आमी पयशांचो कारोबार करता जेन्ना आमी घेवप दिवप करता हें कठीण. कित्याक हांव म्हजो फायदो जाता पळयता पूण बरें न्हू. जायते जाणांक आदार मेळटा. म्हाका चुने करून दुसऱ्याक जायते जाणांक उदार मनाची मनशां कोणी सोबीत आदार करता. आपल्या करून इगोर्जेन कसलोय भाव आसल्यार उक्त्या मनान आनी उदार मनान जायतीं जाणां दुसरी घोशणा सांपडल्यात तेन्ना जावं ती बँकांनी जावं ती म्युच्युअल फंड्स जावं ती हेर सर्विसीस हाच्या आदारान एकामेकाचो मोग करता. म्हजी आज्ञा तुमी म्हज्या मोगान जेजूची आज्ञा ती
which involves managing finances and helping others. Grounded in wisdom, integrity, and a commitment to serve with honesty and fairness. Help them to use the resources and trust to them wisely and for the good of others. Never allow greed or dishonesty to influence their decisions. May they be a source of stability and security for those who depend on them, and may their work reflect your generosity and abundance. Bless their efforts with stability, growth, and prosperity. Empower them to make informed, ethical choices. We thank you, Lord, for those who have worked in this financial sector. Rosaria Fernandez, Angelo Luis, Maria Romero, Emma Costa, Elsia Pereira, Dennis Trejo, Russell D'Souza, Madeline D'Souza, P. Chinvaskar, Sertoria Rodriguez, Kefira Rodriguez, Kenneth Silveira, Agnes Mascarenes, Silver Mascarenes, Lina Nunes. Thank you, Lord, for our many more to work. We thank you for all our Hindu brothers and sisters, our Muslim brothers and sisters, people of other faith who also work in these financial services. As we come forward, let us receive God's blessing before we receive the final song of this time. The hymn will be sung. I request all those who are present in the financial center will come forward, bow their heads and receive the blessing of Jesus. Gloria,
सुदोय जावं देव, सुदोय जावं देवाचें बो पवित्र नांव, सुदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सुदोय जावं जेजूचें नांव, सुदोय जावं जेजूचें बो पवित्र काळीस, सुदोय जावं जेजूचें बो ओमोडीक रोगोत, सुदोय जावं जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या, सुदोय जावं देव आत्मो सांत बुजवंडार, सुदोय जावं देवाची माय बो बाग्योंत आंकवार मारी, सुदोय जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीन गोर सोंबो, सुदोय जावं मारयेचें उनोदवोन कुडियोत्म्या सयत स्वर्गा व्हरोन, सुदोय जावं मारयेचें उनोदवोन कुडियोत्म्या सयत स्वर्गा, सुदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सुदोय जावं बाग्योन झुजे मारयेचो बो निर्मोळ पोती, सुदोय जावं देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय.